जोर मेळोवपाचे हायस दाखोवन एका गुंतवणूक कंपनीन वट्ट 2000 लोकांक सुनो लायला। हे 2000 लोकांचे 18 कोटी रुपया घेवन कंपनीचो धनी फरार जाला। पुलिसांनी कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। तांणी इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस सेलांत कागाळ नोंद केल्या। तपास सुरू करून कारवाय बेगीन करना जाल्यार प्रधानमंत्र्यांकडेन ही कागाळ पावयतले अशे बळी पडिल्ले लोक सांगतात। ह्या कंपनीच्या धनियान मात सगळे पयशे घेवन फुडच्यो काडिल्ल्याचे लोक सांगतात। रंगीता एंटरप्राइजेस म्हणून एक कंपनी ओपन जाली। तांणी लोकां कडल्यान पयशे कलेक्ट करपाचे आनी विथ इंटरेस्ट तांकां पयशे दिवपाचे। सो इट वॉज लायक 30% ते 52% पसून पर मंथ रिफंड इतली तांची स्किम्स आशिल्ल्यो। ऑफिसीस ओपन जाली आनी जयकुमार गोहिल म्हणून तो गुजरातचो मनीस, तो हातूंत मेन 21 मे ह्या दिसाक लास्टाक तुमकां पयशे तुमचे परते मेळटले अशें करून टायम डिले जावपाक लागलो। आनी मागीर एक दीस पळय जाल्यार हेच ताका जर कॉन्टॅक्ट करपाक गोहिलाक जर गोहिला फोन बंद आनी गोहिल ट्रेस जायना। सो आमकां कांयच ऑप्शन नासतना आमी शेवटाक काडून रेजिस्टर्ड एडी करून ह्यो कंप्लेन्स पोस्ट केल्यात। एक PI, एक DYSP आनी मडगांव टावना, अशें करून वेरियस 8-10 कंप्लेनी तरी आमी केल्ले आसा। इकॉनॉमिक ऑफेन्सीस सेल जे स्पेशल सेल ओपन केल्यात ते पसून असले कंप्लेन्स रेजिस्टर करना जाल्यार इट इज व्हेरी सॉरी। सो इतल्याच खातीर हांव तुमकां इश्यू बेजिकली सामकोच कवर अप आसा, कोणूच एक्सपोज करना म्हणून ह्या रिजना खातीर हांव मुद्दम मुखार आयला की हाजेर कितें तरी जावचें। लोकांनी आमकां त्रास करचे न्ही, कारण तांच्याय घरा कडेन डेली 50-50, 100-100 लोक येतात, तांकां विचारता पयशे केन्ना मेळटले, कारण ऑफिसांत गेल्यार ते बशिल्ले आसताले। जयकुमार गोयल एवरी टायम बशिल्ले नासतालो, ते बशिल्ले आसताले। सो ह्या सिच्युएशनाचेर कितें तरी तोडगो जावन, आनी तोडगो म्हणल्यार फकत क्रायम रेजिस्टर जावन इन्वेस्टिगेशन जाल्यारच हे कितें म्हणटा सोल्यूशन जाता। तो हमको बोलता था सर, मतलब जैसे कि कस्टमर को तुम लोग जाके बोलो कि ऐसा है वैसा है, मतलब हर एक कस्टमर को बोला कि आज का परसेंटेज ये है, तो उतना परसेंटेज अगर कस्टमर को उन लोग को लग रहा है तो उन लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने के बाद सर जैसा वो बोलता था ना सर, उस तरीके से हम लोग को आगे करना पड़ता था सर।